देवरो दिसतोय मग कोंकणी भाषेन नकेत्र ह्या कार्यक्रमाचा आज परत ब्रेस्त राहिला आणि हांव रेमंड कुणताकोडे तुमच्या मुखार परत 193ನೇ एपिसोड कोंकणी भाषेन नकेत्र हाडून आयला. म्हणजे नंबर जावन आसा 9845419482 तुमच्या संपर्क खातीर. तुमच्या मध्ये कोणी कोंकणी भाशेंत या कोंकणी भाशे विशयांत या कोंकणीच्या खातीर कोणी अचिवमेंट केला जाल्यार या साधन केला जाल्यार तांकां आमी ह्या कोंकणी भाशेंतली नकेत्रां कार्यक्रमां हाडून लक्ष्मण कुंदरांचे सांगाते V4 न्यूज चॅनल हाच्या मुखांतर लोकांक मुखार हाडचें काम करता. आनी आज परत ह्या ब्रेस्तारा दीस तुमच्या मुखार गोपाल कृष्ण भट एक कर्नाटका कोंकणी साहित्य अकादमीचो सदस्य तशें मंगळुरांतल्या कात्यायनी मठ हाचो अनुवंशीक मुक्तेसर जावन सांगता तितले मात न्हय, एक अर्चक जावन एक कोंकणीचे एक भोव विस्तार बंदेर फाटल्या आपल्या ल्हान बाळपणांतावर केल्लो सांगताच आमच्या कोंकणी मनशांनी GSP कोंकण्यांनी पुजा कशी करी जाय, आपल्या देवाक कशें आराधन करी जाय, सांगता संध्या वंदन कशें करी जाय अशें डिजिटलीकरण एक सारके रितीन केल्लो एक परफेक्ट युथांक कशें मोटिवेट करचें अशें केल्लो एक युथ जावन आमच्या मुखार. आनी आतां परत एक चॅनलांत यूट्यूब चॅनल आनी फेसबूक लायव्हांत तो हर एक मंगळारा आनी हर एक ब्रेस्तारा आपले कार्यक्रम दिता एक घंट्याची. असलो एक कोंकणीचो एक शक्तिवंत युवा जण जावन आज कोंकणी भाशेंतले नकेत्र जावन आमच्या मदें आसा. ताका गोपाल कृष्ण भट तुमकां स्वागत म्हणटा. धन्यवाद. तुमचे करेक्ट दिसता अशें जाल्यार तुमी करेक्ट म्हळ्यार बंगार दिसता तुमी बंगार. इट्स हॅपी टू नोट. सांगा तुमी तुमचे जो एक अव्वल कोंकणी मनीस खंय जल्मलो, तुमचे आवय बागी आवय पळय कोण, भाव भयणां कोण म्हण सांगोचो. येस, हांव मंगळुरांतू जल्माला आलो. म्हगेले बर्थ डेट 23 मार्च 1983. हॅपी बर्थडे. थँक्यू तुम्ही फोन करतना बारीक संतोष. हे कार्यक्रम बागी जावचे 193 एपिसोड जाल्ले आनी ते नकेत्रां म्हूण तुमी गुर्तिसिल्ले. हांव म्हाका नकेत्रां म्हूण हांव सांगून घेना, कित्याक म्हळ्यार मस्त जाण अशी आसाची आनी तुमी गुर्तिसिल्ले मस्त धन्यवाद. तशी मंगळुरांतू जन्माला आलो. म्हगे ल्हान विजय भट आनी अम्मा अन्नपूर्णा भट म्हूण सांगून कात्यायनी मठ आमगेले वंश पारंपरीक जावन कार्स्ट्रीटांतू शरो टेंपल रोडार आसचे कात्यायनी टेंपल. 200 इयर्स जाले. 200 इयर्स म्हळ्यार हांव 7th जनरेशन म्हगेल्या टेंपलाचे. तशी ते अनुवंशीक म्हूण तुमी सांगले पळय अशें आमगेले टेंपल अनुवंशीक जावन चलतार आसा. तद नंतर हांव टोटल म्हगेले डिग्री एज्युकेशन जाला आमगेले अर्चक वृत्ती म्हूण कोण करता की अर्चक वृत्ती म्हळ्यार 3 इयर्साचे कोर्स. वेद कर्मांग ज्योतिष आनी संस्कृताचे 3 इयर्साचे कोर्स. ते कोर्स कशें म्हळ्यार हॉस्टेलची थंय राबुका रेसिडेन्शियल कोर्स म्हूण कसं म्हणटा पळय ते निगमागम पाठशाले म्हणून नळंदा स्कूला लागीं जाता. म्हाका एक खुशी विचार कसो म्हळ्यार म्हाका गोतशिल्लें म्हणके हांव शिकतना ग्रॅज्युएशन कंप्लीट जावन हें शिकेल कोणें नाची. ते एक म्हाका खुशी विचार कित्याक म्हळ्यार फुडें कशें म्हळ्यार 8-9 क्लास शिकून जाल्ले कुडले अर्चक जावचे विंगड ऑप्शन ना म्हणले थंय घालता आशिल्लेची मॅक्झिमम SLC PUC. म्हाका कशें म्हळ्यार म्हाका डिग्री जावची थंय अर्चक वृत्तींत येवका म्हळ्यार आशे नाशिल्ले. म्हळ्यार म्हगेले फिल्डा विंगड आशिल्ले म्हाका म्हगेले इंट्रस्टा विंगड सब्जेक्ट डिग्री केली डिग्रीन BA तू पॉलिटिकल सायन्स हांव शिकिल्लो. म्हाका पोर्तुलान कशें म्हळ्यार सांतुलान हांव कन्नड मिडियमच तशें करून इंग्लीश फ्लुयन्सी म्हाका आजीक येना. आनी कसं म्हळ्यार सांतुलान म्हाका ಸ್ವಲ್ಪ नॅशनलिझम ह्या पर पळोवचे राष्ट्रीयतेचे विशय म्हाका मस्त आशी. तशी हांव BA पॉलिटिकल सायन्स घेतले. पॉलिटिकल सायन्स इवन म्हगेले PUC पॉलिटिकल सायन्स घेतिल्ले. हें पुरे शिकून जातरी डिग्री जातरी म्हाका एक बदलावण जावका. बदलावण म्हळ्यार आमगेले एक म्हालगड्यान एक टेंपल केला. टेंपल कष्ट पावन केला ते 200 इयर्स बॅक म्हळ्यार आमी इमॅजिन ते करूं जायना. तेन्ना ब्रिटीश रूल आशिल्ले, पोर्चुगीज रूल आशिल्ले. तेन्ना एक टेंपल जावका पुरजन नोट्टेवका मूर्ती देवाळ स्थापन करचे जाल्यार स्थापन केला. तेन्ना नेक्स्ट कोण हांव एकलो पूत अशें चल्लो हांव एकलोच नाका. तशें म्हणटा मुखार व्हरची कोण
विंगड अंक रब्बोनु टेंपल चलो म्हळ्यार सुलभना तांकां आमगेले देवस्थाना इन्कम ना आमी तक्कशी इन्कम तशें म्हणटाना म्हाका एक रियलायज जाली कशें म्हळ्यार म्हगेली डिग्री शिकून जातरी म्हाका मना दिसलें बहुशा म्हगेले लायन हें न्ही म्हाका आश आसा BA कोर म्हाका LLB कोरका म्हण आशिल्लें म्हाका एक आश आसा बट म्हगेलें हें फील्ड न्ही म्हूण म्हाका कशें कितें दिसलें पूरे सोडलें आनी निगम पाठशाले चमकलो थंय एक 3 वर्सां थंय एक कष्ट कसं म्हळ्यार म्हाका वय म्हणून दिसलें डिग्री जाव न्हू तुमी वची भारी कश्ट इता म्हळ्यार थंय तुमकां वेद मंत्र बाय हार्ट कोरका आसता प्रती एक बाय हार्ट कोरका आसता SLC जातरी मॅक्झिमम तुमकां 16 इयर्स म्हणटा त्या तुमकां ग्रास्पिंग एक बाय हार्ट कोरचे कॅपॅसिटी आसता चेडवांक डिग्री जावन वचचें भारी कश्ट दोनीचे तो डिग्री म्हणटाना लौकिक जीवन म्हूण म्हणटाची लौकिक जीवन पुरे पळोवन आसता एक एज न्हू हांव कॉलेज पळयलें म्हगेलें कॉलेज लायफ विंगड आशिल्लें आतां हांव आज मुंड घालूं अशें जाल्यार कॉलेज लायफान म्हाका मुंड म्हळ्यार हांव पळयनी मुंड घालयनी म्हाका टिपटॉप जावन वचूंक आशिल्लें इस्त्री शर्ट जावंक आशिल्लें इस्त्री पॅन्ट जावंक आशिल्लें शू जावंक आशिल्लें हें जावंक आशिल्लें म्हाका हें कॉन्सेप्ट मात तेन्ना तें कंप्लीट तद्विरुद्ध जावन हांव खायलो पळय म्हाका स्टार्टींग भारी कश्ट जालें आनी आमगेलें कॉलेज लायफ हांव सांगता म्हणजे जाल्यार टू बी फ्रँक कसले निपोचे कसले नात हांव निपयना हांव कसो कितें फ्रँकली अशें युनिवर्सिटी कॉलेज आतांचें गव्हर्मेंट कॉलेज जावन तो शिकिलो थंय कशें म्हळ्यार प्रती एक रितीन हांव गमत करनाशिल्लो आनी कसो म्हळ्यार क्लासाक आनी मस्त बंक मारता मुक्त जीवन आनी क्लास मस्त बंक मारताशिल्लो तेन्ना कशें म्हळ्यार आमी खेळचेची क्रिकेटाचे पिशे ते क्रिकेटाचे पिशे तेन्ना क्रिकेटाचे पिशे आनी कशें म्हळ्यार पॉलिटिक्स म्हणल्यार पॉलिटिकलान म्हाका मस्त इंट्रस्ट आशिल्लो फर्स्ट इयर तुलनाची थंय तुमकां गोत आसता पळय गव्हर्मेंट कॉलेज इलेक्शन म्हळ्यार ऑड रितीन जाता आनी थंय तुमकां इलेक्शन रबले तुमी तुमकां मागीर सगळे तुमी स्टेटान तूं MLA जावे म्हळ्यार तुमकां कशी ते वोट कॅप्चर करता पुरे म्हळ्यार सगळे कॉलेज ते इलेक्शन वेळार दोन डिवायड जाता दोन्ही इक्वली डिवायड जाता एक सायड आनी एक सायड तशी फर्स्ट इयर तुलनाची तातूंत इलेक्शनां म्हाका पळयलें निमित्त आनी तुमकां गोत आसा गव्हर्मेंट कॉलेज स्टुडंट्स कशी म्हूण सांगून हांव टू बी फ्रँक सांगता म्हणजे जाल्यार आत्तां म्हगे लेक्चर्स लागी आत्तां भारी प्रितीन आसा हांव बट तेन्ना कशें म्हळ्यार स्टुडंट्स लेक्चर्स भिता आशिल्लेची त्यावेळी तांणी इलेक्शनान तो आसा म्हळ्यार तांगेले एक प्रेसिडेंटाल वोट आसा म्हूण सांगल्यार तेन्ना भिता आशिल्लेची त्या तांणी भिवचे आमी लाभ घेवन हांवें क्लासा वच्चें ना अशें आमकां एटेंडन्स पुरो लास्ट एटेंडन्स आपोवचें हांव 10 मिनट आसतना मात्र वच्चें खाली एटेंडन्सा खातीर तादोल तेन्ना क्लासाच्या लास्टाचे पेंडींग म्हळ्यार तितली पोख रेशिल्लो हांव फिल्मांत आनी कसं दाखयता तशेंच तितली हांव पोख रेशिल्लो आनी प्रती एक एक्टिविटी जाल्यार एक्टिविटीसान तशिल्लो नाटक करचें अभिनय करचें नाटक बरोवचें प्रती एक सादारण म्हाका एक खुशी विचार कसो म्हळ्यार साण तुलान हांव भोवशा LKG म्हळ्यार आतां बालवाडी म्हणटा आशिल्लें थंय तुलान डिग्री थंय एन्युअल डे म्हूण म्हणटाची सान आसतना आमी वार्षिकोत्सव म्हणटा आशिल्ल्याची कॉलेज डे म्हूण म्हणटा प्रती एक एन्युअल डे हांव स्टेज चड नातिल्लो भोवशा एकय वर्स ना ते प्रती एकाक एक म्हाका स्टेज मेळ्ळा हांव इता हें पुरो सांगीन म्हळ्यार हें पुरो लायफ पळोवन म्हाका सडन जावन हांगा वचपाक भारी कश्ट जालें पुरोयत ती मेंटॅलिटी हाडच्याक भारी कश्ट जाली इता म्हळ्यार हांव आमगेले कास्टेट एरियान तूं ते शिकतना असल पंच घालका कच्चा मारका शर्ट घालूं ना शाल घालूं ते तांणी टेंपला येवका तेन्ना तांकां पळोवन हांव लेखचें हांव हें पळय करूं हें साध्य ना हांव करूं साध्य ना हें म्हूण आनी कशें म्हळ्यार हांव कॉलेजाक लेट वचचें क्लासा वचून म्हाका गोतना बंक मारचें गम्मत करचें हंतू आशिल्लो बट हांगा कशी 4:30 उठाका तंडू दनावका रंदप रनपू नावे रंदप करतालो कुक नावे अम्मी रंदप कोरका ना पट्टाना ते कुक्का नाशी म्हणना चढती अम्मी रंदप करूं मेळ्ळां आमकां मागीर क्लासा कशें म्हळ्यार सकाळीं योगासन आसा संध्यावंदन आसा 8 घंटा तुमी थंय बंक मारू पुरो हांगा बंक मारचें जायना हांगा तूं क्लासा बेसूं का थंय तुमकां बेंचार बेसल्यार हांगा तुमी नेलार बेसशाका नेलार बेसून आट्टा बेट्टार बेसून पाट ऐकू का आमगे लावंगाल आम्ही उंबळका काही ते म्हळ्यार मेगेले म्हळ्यार हॉस्टेल ना रेसिडेन्शियल ना आम्ही उंबळका थंय कशें म्हळ्यार मेगेले शर्ट पॅन्ट इस्त्री ते अम्मान घालून दिवचे आशिल्ले कॉलेजा वता हांगा आम्ही उंबळका म्हळ्यार तशी म्हाका कंप्लीट रिवर्स जालें बट हांव एकली कशें म्हळ्यार भोवशा हांव कश्ट भोगता म्हूण म्हळ्यार कश्ट भोगना अशी कसलेय मेळना कष्ट भोगना अशी कसलेय मेळना आनी हांव तितली कष्ट भोगच्या कारण कसं म्हळ्यार म्हगेलें तें डिग्री लायफ थंय हांव लेखा भाशी ओवर एन्जॉयमेंट केला
एक ब्रेक कोंकणी भाषेन लेखित आहे कार्यक्रमाचा आमच्या मते असा गोपाळकृष्ण भट्ट एक आता एक कात्यायनी मठ असो एक अर्चक जावन आसा कोंकणी अकादमीचो एक योग्य सदस्य जावन आसा आनीक आपणाच्या लायफांत कशें परिवर्तन म्हणल्या अशें उलयता राव आमचे सगळ्या पळावी फॉर न्यूज कोंकणी भाशेन लेखित एक ब्रेक काणी घेता. स्वागत मग कोंकणी भाषेत लेखित या कार्यक्रमाचा आमच्या मध्ये असा गोपाळकृष्ण भट्ट एक कर्नाटका कोंकणी साहित्य अकादमीचो सदस्य सांगता आपल्या कात्यायनी मठाचो अनुवंशी ट्रस्टी सांगता एक आता तो अर्चकी जावन आसा आनी आपणाच्या जिवितांत कितें बदलावण करून तो आज अर्चक जाला म्हणल्या विशयान सांगतलो. सांगा कशें जालें तें कॉलेजींत तुमी बारी पुकळी टर्न घेतील म्हणके एक लायफान एक यू टर्न म्हणटा पळय ते टर्न घेतील म्हणके म्हाका कंप्लीट विरुद्ध हांव ते कॉलेजाक कशें आशिल्लें ताजे विरुद्ध हांगा कोरका जाल्लें सकाळीं उठान शिकचें हें पुरें करचें आम्मी उंबोळचें हें पुरे 3 वर्स कश्ट जालें. मागीर कशें म्हळ्यार हांव कॉलेजान तूं कशें म्हळ्यार आमगेले त्या लायफिंगर तुमकां गोत आसा येता म्हळ्यार कॉलेज स्टुडंट्स गोसमारी ते पोखरी आनी कशें म्हळ्यार आमी तेन्ना पुरो आमकां गोतना बदल सांगता म्हणजे आमी त्या इलेक्शनाक गुंगान तो लेक्चर्साक तमाश करचे बट आतां आमकां दिसता ताणें आमगेले गुरू आमी तशें करून नज्ज आशिल्ले म्हणटा नंतर आमगेल्या वेद पाठशालें पुरे शिकून जेतना हांव तांगेलें लायक रिलेशन दवरून घेतलां आमगे लेक्चर्सा लागीं मेळाल वेळार हांव तांगेले पुडली उडगास करचे त्या प्रकार करता आनी दोनीच कसं म्हळ्यार हांव थंय शिकतना थंय मस्त बुदन नाशिल्लो हांव शिकूं कॉलेजांत इवन स्कुलांत वेद पाठशालेंत येतना मागीर मनांत एक कळयलें कसं म्हळ्यार पुराय हांगा 0 तुलान स्टार्ट करताची हांव 0 तुलान स्टार्ट करता आसा म्हाका कसलें फस्ट येवचें जायना म्हाका कसलें बुदन जावचें जायना म्हूण हांव हट कर न्हू त्या दोल ते म्हाका कसले संस्कार ना पाठशाले वचे फुडें कसले रिलिजियस संस्कार ना इवन म्हाका बदल टू बी फ्रँक अनुवंशीक मनीस जाल्यार तेन्ना आनू पुराय पळयत आशिल्लो अन्नान कसं म्हाका आपयल्यार तें गोतच न्हू तुमगे एज कारण आमगेले जायत मनशांनी आमगेले इतला क्रिकेट गम्मत अंतू आशिल्लो जायतना मनशांनी वत आशिल्लो मागीर अन्नान हें सोंड सोडलां यो ह्या लायना येना म्हणून लास्ट अन्नान सोंड सोडला यो ह्या लायनांत येना म्हूण म्हळ्यार टेंपल आनी पळोवचो इंट्रस्ट ना हाका म्हूण तशी तेन्ना स्टार्ट कर न्हू तेन्ना बाकीचे पुराय कशें म्हळ्यार तांगेले चूर संस्कार आशिल्ले ताणें व्हड देवस्थानांतून आयिल्ले तसले जन मेगेलो व्हड देवस्थानांतून आमी एक सना देवस्थानांतून आयिल्ले बट तांकां मुखार घालून जाल्यार म्हाका क्लासान तो फस्ट आयलो हांव वेद पाठशालेंत फस्ट आयलो म्हळ्यार मस्त इंट्रस्ट आशिल्लें आनी मास्टराक हांव म्हळ्यार भारी मोग आशिल्लें आनी थंय कशें म्हळ्यार म्हाका प्रत्येक पुर्तुलान भाशण करचें अशें पुरो उलोवचें अशें पुरो कविते बरोवचें अशें पुरो भगवत ना ते कशें म्हणून नाटक बरोवचें नाटक एक्टींग करचें तें पुरें करता आशिल्लो तशें देखून संसान ते आमकां वेद पाठशालेंत कशें म्हळ्यार एक सब्जेक्ट आशिल्ले ह्या सब्जेक्टा विशयी आतां एक आमगेले गुरुजी म्हूण आसता आशिल्ले स्वामीजी म्हूण म्हणटा त्या स्वामीजी पुण्यतिथी म्हूण आसाची तुमी एनिवर्सरी म्हूण म्हणटा पळय ते डेथ एनिवर्सरी आमी पुण्यतिथी म्हणचे तांगेले विशयी उलोवचें आसता आशिल्लें हांव ते फ्लुएंट उलयतना तांकां भारी खूश जाता आशिल्लें तूं एक ना एक दीस व्हडले प्रवचनकार राबता की भाशणकार राबता म्हूण सांगून तशें त्या पुरो जाता आशिल्लें मागीर हांव हें पुरो शिकून येतरी ते कन्नडांत एक वाक्य आसा हुट्टुगूण सुट्रू बिडदू म्हूण सांगून आमगेले आमी कितले बदलावण जाल्यार आमकां एक पॉलिश जाता बट सान तुलान आशिल्ले तुमकां एक नाटक बरोवका म्हळ्यार तुडीत विंगड जन हांव वायट सांगचें न्ही विंगड जन भटमाम वैदिक प्रथम कशें म्हळ्यार तांणी वैदिक हें वृत्ती करतना बाकी पुरो तांणी खंयचें ना तांगे वैदिक वृत्ती मात्र तांणी करचें विंगड तांणी हंतू येनाची बाकीच कसले तांगेले टॅलंट पुरो दाखयनाची बट म्हाका एक वैदिक वृत्ती वटूची मेगेल्या भितर आशिल्ली कसं एक तुडिता म्हूण म्हणटाची त्या तुडिता म्हूण कसं आसा की त्या सोडूनच वैदिक वृत्ती वटी आनी वैदिक वृत्ती म्हूण हांव घेनी वृत्ती म्हळ्यार विंगड वृत्ती म्हळ्यार खंयचे उदरनिमित्त म्हूण म्हणटा आमी म्हळ्यार पोटा कर्म करची तसलें जाल्यार ताजे वटूची एक ಸ್ವಲ್ಪ फ्री सर्वीस एक समाजा खातीर एक आई भास मातृभाशे खातीर एक देशा खातीर कसले पुणी कोरका मेगेला आशिल्ले टॅलंट यूज कोरका तशें हांव बरयता गेलो एक परिस्थिती आशिल्ले वेळार नाटक बरोवचें नाटक एक्टींग करचें असल पुरें सूट जाल्लें
आणि स्पॉट म्हाका एक कविता बरोवचे आतां उदाहरण एक आतां एक तुमगेलें नांव सांगलें म्हणलें की आतां तुमी रेमंड म्हणस तशी म्हाका त्या राईम वर्डान तूं कविते बरोवचे पिशे आतां एक सांगता म्हणजे जाल्यार अशी एक सना सांगता प्रयत्न करता आम्ही नकेत्र जलारी तुम्ही डायमंड आम्ही नकेत्र जलारी तुम्ही डायमंड आमगेला बशी चड आसा तुमकां डिमांड तशा आमगेला बशी चड आसा तुमकां डिमांड 193 एपिसोड जाल्ला 193 एपिसोड जाल्ला जाल्यार आमकांय ना फंड तुमकांय ना फंड आमकांय ना फंड तुमकांय ना फंड अनेके चोडका तुमगेल डायमंड डिमांड तुमगेल नाव रेमंड तशी सन सन म्हाका ते चुटुकू कविता ते पुराय करचे ते काल मरे आका म्हणटा जुगलबंदी टाईप म्हणच्याक तुमी चड योग्य वय तशी मागीर एक कविता बरोवचे एक जोक्स करचे मिमिक्री करचे ते पुराय म्हाका मस्त इंट्रस्ट अकाडेमी काय इल्ली काणी कशें अकाडेमी कशें म्हणारी म्हाका अकाडेमी फ्रँकली प्रामाणीक जावन सांगता म्हणजे जाल्यार कर्नाटक कोंकणी साहित्य अकाडेमी म्हळ्यार नांव आयकलां सोडल्यार म्हाका तें कसं म्हणून गोतना ते जनरल म्हळ्यार गव्हर्मेंट बॉडी की प्रायवेट बॉडी की ताजी कोण कसं नाही कसं गोतना नांव एक आयकलां हे पेपरार वाजून चिन्न मामा आसतना आयकलां चिन्न मामा आसतना कासरगोड चिन्न मामाल वेरी भारी एक आमी क्लोज आशिल्ले आनी ताण आसतना अध्यक्ष आसतना मस्त तागेलो वाटू मिंगल जाल्ला बट म्हाका तें गोतना कसा विशय म्हूण एक दीस हांव अशी बसून आशिल्लो घर कडेन अशी फेसबुक पुरा पळयता आशिल्लो गव्हर्मेंटांतल्यान कसं की न्यूजार पुरो आयिल्ले अध्यक्ष सदस्य घोशणे अध्यक्ष घोशणे पुरो आयिल्ले हांव अशी जनरली पळयतना म्हाका फोन येवचे स्टार्ट जाले कंग्रॅच्युलेशन्स तुमी अकाडेमी मेंबर जाला म्हणून म्हगेले फ्रेंड्सान फोन करून सुरू केलें हांव म्हणलें तुमकां कसं की कन्फ्युजन जाल्ला म्हाका कसं म्हणून गोतना हांव म्हणलें न्हय हांव न्हय तें म्हूण लास्ट प्रत्येक लागून फेसबुकान तो मेसेज स्टार्ट जाले कंग्रॅच्युलेशन म्हाका एक काम पूर जन थँक्यू म्हणचे आशिल्लो न्हू बर्थडे म्हणटना या नानल्ला म्हणून सांगचें काम नान अवनल्ला म्हणून सांगचें काम कडेन लास्टाक म्हगेलो एक फ्रेंड आनेकलो तो मेंबर जावन आशिल्लो हांव ताका फोन केले ताणें म्हाका फोन केले अशें अशी कंग्रॅच्युलेशन्स हांव म्हणलें न्हय मरे हांव न्हय हांव गोपी भट्ट हांव कसं लायक न्हय म्हळ्यार म्हाका हें आशिल्लें म्हळ्यार म्हगेलें नांव गोपाल कृष्ण भट्ट बट म्हाका जना ना पोचे गोपी भट्ट जना कोणाके हाजीक हांव गोपाल कृष्ण भट्ट म्हळ्यार तुमी कारशेटा कोणाके कळेश ना गोपी भट्ट म्हळ्यार तुमकां दाखयता म्हगेलें घर खंय म्हूण तशी तांतू अनावन्स जातना हांव एप्लिकेशन घालना तर जाल्यार म्हगेलें गोपाल कृष्ण भट्ट म्हण येवका आनी तो गोपी भट्ट म्हण येयला गोपी भट्ट एकलो फिल्म एक्टर एकलो कोण गोपीनाथ भट्ट आस पळय गोपीनाथ वय जाल्यार तो गोपीनाथ भट्ट गोपी भट्ट न्ही तशें म्हाका कोट्टू कन्फ्युजन जाल्लें लास्टाक हांव म्हगेले एक फ्रेंडाक म्हाका कोणाला निंबूच म्हूण गोतना अकाडेमी नंबर ना म्हगेले एक फ्रेंडा पेटयला ओल्ड मेंबराक तूं वचून ते निमगे मारक असं म्हूण गोतना म्हाका म्हूण ताजे बस फुडें आतांचे एमपी तेजस्वी सूर्यान म्हगेलो फोटो घाल न्हू कंग्रॅच्युलेशन्स म्हूण एक पोस्टर घाल्लें तेन्ना म्हाका एक 75% हांव अशें पुरो म्हण जालें बट कन्फर्म करया म्हूण ताका पेटयलें ताका पेटोवन जाल्यार तो म्हणलो थंयतरान फोन केलो ताणें ना बट माम तुमीच ते म्हूण धैर्य जाल्लें मागीर नान अवनल्ला म्हूण सांगू सुरू केलें तांकां नान अवने म्हूण सांगू सुरू केलें धन्यवाद म्हूण मागीर एक डावट शी म्हळ्यार ऑफिशियल फोन येयलो न्हू हांव अकाडेमी फोन केलें ಸರ್ ಹೀಗೆ ಅದು ಗೋಪಿ ಭಟ್ ಅಂತ ಸರ್ ಅದು ಏನಂತ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಸರ್ ಇಬ್ಬರಿದ್ದಾರೆ दोग जण सर ಅನೇಕೆ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಜಾಯ್ನಿ म्हणून घ्या अशा ನಾನು ಅವನೇ म्हणून सांगून जाला ಅವನಲ್ಲ म्हणला आधी ಅವನೇ म्हणून सांगून जाला मागीर हे पुको स्टार्ट जाल्ले हांव न्हय की म्हाका इंट्रस्ट ना फर्स्ट ऑफ ऑल बट तुम्ही दिवनू दिनातला रे ते मर्यादा करा मर्यादे प्रश्न तो तुम्ही वय म्हणून नाही म्हणला रे लास्ट ताका दनपार नंतर एक 24 hours नंतर तुमगेले एड्रेस ह्याच वेळा म्हणून आयले कात्यायन मठ कारशेट वय तसल्या तुम्ही ते हब्बा म्हणून जालें ताजे नंतर आमकां ते विधानसौध वचचें आशिल्लें विधानसौध वचून जातरी म्हाका भारी आश्चर्य हांव कसर कोंकणी खातीर हांव कोंकणी बरयत आशिल्लो वय पद्य बरयला कविते बरयला बट एक साहित्य अकाडेमीक मेंबर जावच्याक हांव कितली योग्य म्हूण म्हाका एक प्रश्न आयलो भितरी म्हळ्यार सगळे कर्नाटकांत तुमकां 11 जणांक मात्र सिलेक्ट सगळे कर्नाटकांत तांत हांव एकलो जावचें कशी कारण कसं कारण म्हाका आलोचना जावचें स्टार्ट जालें आमी थंय गेल्लेची थंय वतना विकास सौदांत सी.टी. रवी तेन्ना कन्नड संस्कृती इलाखे मंत्री तो ताणें एक स्पीचान तागेलें सांगली कसा म्हळ्यार आमी निमिताना ह्या पटी कशें म्हळ्यार फुडें पुरय कोंकणी खातीर मात्र काम करतल्यांक आमी मेंबर्स जावन घेता आशिल्लेची
आमगे सरकार तरी आम्ही कोंकणी कतीर म्हळ्यार मातृभाषे कतीर म्हळ्यार ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಅರೆ ಭಾಷೆ ಅಷ್ಟೇ ಬರೋ ತುಳು ಭಾಷೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಮಾತೃಭಾಷೆಯ ಒಟ್ಟಿಗೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯತೆಯನ್ನು ಮೈಗೂಡಿಸಿಕೊಂಡು ಯಾರು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಹ ಯುವಕರನ್ನು ನಾವು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಬಹುಶಃ ಮग त्यातनं वही दिसली कसं म्हळ्यार सारतो ನಾನು एक ಸ್ವಲ್ಪ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघात ಸ್ವಲ್ಪ टच असेल म्हाका नमो ब्रिगेड वय नमो ब्रिगेडाचे संचालक जावन आशिल्लो हांगा जबाबदार आशिल्लो दक्षिण कन्नडाचे त्या ಬಹುಶಃ पॉलिटिकल बॅकग्राऊंडान हांव त्या करची काम पळोवन ह्या भाशे खातीर ह्या राष्ट्रीयते ಒಟ್ಟು मेळून कोर नशा पूर म्हणून लेखले तशें हांव मेंबर जालो मना समाधान केल्लें असो असो वय आनी दोनीच्या मेंबर जात तरी म्हाका एक आशे कशें म्हळ्यार फुडलें हांव ಸ್ವಲ್ಪ हिस्ट्री काडलें कसं पुराय आशिल्लें म्हणून आनी म्हगेलें एक मनांत आशिल्लें कसं म्हळ्यार पूर्ण जणांनी काम आम्ही केला री आम्ही आमगेले बाकीचे कोण केला 3 वर्सां टर्म आमगेले 3 वर्सां टर्म जाता आम्ही वताचे एक नवे कसले कोरका कोणी करनातील कोरका म्हण आशिल्ले हांव अध्यक्ष मामाला सांगले एक यस 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 कोंकणी भाषेन लेखित ह्या कार्यक्रम आमच्या बद्दल आसा गोपाळ कृष्ण भट्ट गोपी भट्ट काश्मीराचो कोंकणी अकादमीचो तो सदस्य आसा ताणें केले डिजिटलीकरणाचें एक आसा राव आमचे सगळ्या पळयावी कोंकणी भाशेन लेखित एक ब्रेक काढ घेतो स्वागत मग कोंकणी भाशेन लेखित ह्या कार्यक्रमात आमच्यामध्ये असा गोपी भट्ट गोपाळ कृष्ण भट्ट कर्नाटक कोंकणी साहित्य अकादमीचो सदस्य तो आनीक एक एक उत्साही तरणाटो अध्यक्षाला कितें सांगलें सांगा येस अध्यक्षाला सांगली कसं म्हळ्यार कोणी करनातील काम कसं म्हळ्यार पुढतुरान एक कोंकणी भवन जावका आम्ही मंगळूर आसतना कोंकणी भवन जावका मस्त जाणाला अशें आशिल्लें अध्यक्षाला सांगलें एक प्लस कसं म्हळ्यार आमगेला तूं चढती जान अध्यक्षाक ಸ್ವಲ್ಪ पॉलिटिकली बॅकग्राऊंड म्हळ्यार ಸ್ವಲ್ಪ कनेक्शन्स आसा आमकां आमगेले शासक सांग वेदव्यास कामत सांगता म्हणजे आमगेले मित्र तो तशें म्हणटाना इताक जायना कोंकणी भवन निर्माण इता जायना म्हणून तांगेल्या सांगताना ताणें त्या दिकान प्रयत्न केले आनी कसं म्हळ्यार सगळ्या भशी चड देवाला एक दयना अशें आमी कसं मनुष्य प्रयत्न केल्यार जायना तशें म्हणटाना आमी कसं प्रयत्न केले की रिजल्ट येता म्हणटाना चुकली ते हातांतुल्यान सरकारांतुल्यान दुड्ड येयले जाल्यार ते दुड्ड मागशी वच्चे जाले कोरोना येयलो तुमकां गोत आसा कोरोना महामारी येयले वेळार मागशी वच्चे जाले कसं की आलमायटीले एक देवाल दया म्हणून म्हणटाची ताजी फावंडेशन गेलें एक कसं म्हळ्यार तुमी सांगिल्लें म्हणकेची म्हाका नखेत्र जावका स्टार जावका म्हळ्यार इंट्रस्ट म्हळ्यार आश ना जाल्यार आमगेले जिवितावधीन तूं कसलें एक नांव सोडूंचुका चांग नांव सोडूंक वचुका आमगेल्या जिवनांत म्हळ्यार आश आसा तशीच अकादमीची म्हळ्यार 3 वर्स कसं की अवधी आसा तांत एक नांव सोडूंचुका चांग नांव सोडूंचुका म्हळ्यार उद्देशान कोंकणी भवन कोरका म्हणून अध्यक्षाला सांगिल्ले कडेन मस्त अध्यक्षान प्रयत्न केला साधन ते जाल्ला फावंडेशन जाल्ला आनी मुखार सून ताजे आमी मलगड म्हणता आशिल्लेची मड्ड्या रुखाक आमी उद्दा घाल्ली कुडले तांकां फल मेळना फल मेळचे विंगडाक जाल्यार मड्ड्या रुखाक उद्दा घालची घालका फल कोणाकय मेळो तशी फावंडेशन जाल्ला आमगेले टर्म जतकी नेक्स्ट टर्म जतकी गोतना बट कोंकणी भवन एक निर्माण जावपाचें गॅरंटी तांत एक शिलान्यासाक आमगेले सना एक अळिलू सेवे आशिल्ले म्हणजे एक आमकां मनशा कशें म्हळ्यार जनान सांगचे प्रशंसे भशेन एक आत्मतृप्ती जावका खंयचे कामाक तशें आमकां एक ते आत्मतृप्ती एक आसा तुमचे डिजिटलीकरणाचें देवाल काम तुमी डिजिटलीकरण केलां डिजिटलीकरणा कशें म्हळ्यार आमकां आतां खंयचे एक स्टेज मेळ्ळो ते स्टेजाचे आमकां म्हणे कोणाकय खंयचे एक वेदिके मेळतना त्या वेदिकेचे चांग उपयोग आमी कोरके जाता म्हाका कशें म्हळ्यार म्हगेले एक फ्रेंडाले एक चॅनल स्टार्ट जाल्लें एक वेदीक मेळ्ळें तुमकां गोत आसा आज ही व्हिडिओ कितली जाणां व्हायरल जाता म्हूण पूण आमी पुस्तक बरयतना तें पुस्तक वांटूक आशिल्लें जाल्यार व्हिडिओ कशें म्हळ्यार सुलभ खंय वतना हें पळोव येता एक टायमपास जाता तशें म्हणटाना त्या वेदिके कशी यूज कोर येता हांवें अर्चक जावन ते कशी उपयोग कोर येता आमगेले संध्यावंदन म्हूण आसा आमी गौड सारस्वत ब्राह्मण आमगेले एक समुदाय त्या गौड सारस्वत ब्राह्मणांक कोणाक मुंजी म्हूण जाला की उपनयन तांकां संध्यावंदन व्हेरी इम्पॉर्टंट जाल्यार आत्तां कशें म्हळ्यार आमगेले गुरुजी म्हळ्यार तुमी सांगचे आमी स्वामीजी म्हणचे स्वामी म्हणचे तांणी प्रवचनांत केद्दें सांगता आशिल्लें आमगेले समुदायाचे कसो धर्म आसा आमी ते सोडूनच जा संध्यावंदन डेली कोरका म्हूण मस्त जनाल कंप्लेंट आशिल्ल्या संध्यावंदन आमकां शिकोवची कोणें म्हूण
हांव तेन्ना एक आयडिया केल्ली कसो म्हळ्यार व्हिडिओ मुखांतर शिकोवका तेन्ना रीच बग्गी जाता आज प्रत्येकला इंटरनेट आसा यूट्यूब हें आतां प्रत्येक आसा फेसबुक संध्या वंदन करचे स्टार्टींग प्रयत्न केले शिकोवचे ते कितली वायरल जाली म्हळ्यार कळपटी वायरल जाल्ले एक 50,000 व्ह्यूज आदी की तुमी पळयत युट्यूबान तो 50,000 युट्यूबान जाला फेसबुकान आनीक चड जाला तशें म्हणटाना म्हाका जाल्ली कसं म्हळ्यार हें शिकयल्यार वर्थ आनीक शिकोवचें जाता मस्त शिकोवचें जाता म्हण मागीर कसं जाल्लें सनसन्न पूजा तुमकां गोत आसा आज ही मंगळूरान तूं भटमाम म्हळ्यार अवेलेबिलिटी आसा विंगड गांवां गेली तशीची थंय भटमाम म्हळ्यार भारी रॅर तवी आमगेल कम्युनिटीन कशें म्हळ्यार आमगेल कम्युनिटीचे भटमामाक आपयताची थंय आसनाची जाल्यार तांकां एक मनांत आसता आतां तुमी हांगा मंगळूरा आसाची तुमी नेक्स्ट कामार की बेंगलोरा की फॉरिना की सेटल जाताची जाल्यार तुमी मंगळूरा आसतना एक पूजा करनासताची घरकडेन तुमी बेंगलोरा येतना तुमकां कृष्णाष्टमी म्हणटाना फील जाता चे हांव मंगळूरा आशिल्लें जाल्यार पूज जाता आशिल्लें तसल्यांक बेजार जावचें नज्ज म्हूण सांगून व्हिडिओ मुखांतर कृष्ण जन्माष्टमी पूजा कशी कोरका म्हूण ते अनेक ट्रायल घेतले हाजे रेस्पॉन्स पळया म्हूण तेवूय वायरल जाल्ले तेवूय वायरल जावन कितली प्रशंसा येयली म्हळ्यार मिगेल न्ही हें म्हाका त्या देवान बुद्धी दिला म्हूण लेखचे हांवें न्ही करचें तशी विष्णू सहस्त्रनाम म्हणलें प्रत्येक मिगेल मनात एक आशिल्लें कसं म्हळ्यार खंय स्टेज मेळ्ळां आमकां कसकी ते चांग उपयोग कोरका म्हूण हक्क उपयोग केलेले ते देवाल दयेन सक्सेस जाल्ले आनी खंयची वेळार हांव कसो कोरका म्हणून म्हाका भोवशा देवानाची प्रेरणा दिला आनी जनाले कसं प्रोत्साह की प्रीत की त्या जनान दिला निमित्त तुम्ही आज नकेत्र म्हणा कारण तुम्ही सान नकेत्र न्ही हॉट नकेत्र कसं म्हळ्यार आता आता तुम्ही आता पूजेच्या विशयांत तुम्ही एक व्हिडिओ केलो वापस कॉल कर तुमकां भटमाम आता तुम्ही सांगलेलें अशें आसा आता तूं अशें करका गे तशें करका गे म्हणून निमगेलें आसा की कोण कंडापटी जन निमित्ताची जाल्यार भारी बेजार कसं म्हळ्यार म्हाका मेगेल्या भाशे तुमकां चड गोत आसा इताक म्हळ्यार आमी कसलेय करतना आमकां एक 100 आयडी दिताची अशी करका आशिल्लें तशी करका आशिल्लें तशी करका आशिल्लें अशी करका आशिल्लें बट ते आयडी निमित्त हांवें निंबूचे इम्प्लिमेंट कशी करची म्हूण सांगयाची म्हूण तुमकां आतां तुमकां आयडी दिताची रे म्हण माम अशी करा तशी करा तशी करा अशी करा ते इम्प्लिमेंट कशी करचें म्हळ्यार तांकां आन्सर आसना आतां तुमकां एक हांव व्हिडिओ केल्लो तांगेल आयली कसो म्हळ्यार तुमी आतां विष्णू सहस्त्रनाम म्हळ्यार आमगेले ते श्लोक सांगका म्हूण तरी जाल्यार 40 मिनिट्स जावका एक पाटी सांगका म्हूण जाल्यार तांतू सहस्रनाम म्हळ्यार तुमकां गोत आसा सहस्र म्हळ्यार 1000 त्या विष्णूला एक नाव येता त्या श्लोक रुपार सांगच्याक इतली एकलो म्हाका सांगता एक अर्थ आतां विश्वम विष्णुर्वषट्कारो म्हूण शब्द येता विश्वम विष्णुर्वषट्कारो तीन विष्णू नाव आयल्यार तो म्हाका सांगता विष्णू म्हळ्यार कसं ना त्या एक्सप्लेनेशन कोरका विश्वम म्हळ्यार कसं ना त्या तुमी एक्सप्लेनेशन कोरका म्हळ्यार 1000 नांवाचें एक्सप्लेनेशन कोरका म्हणटा खंडितय जावका बट तुमी हक्क कशें म्हळ्यार एटलिस्ट म्हणजे कोणेय एकले चांग काम करतना स्वल्प म्हणी तांकां एनकरेज करा डिस्करेज करचें ना कोणाक तुमकां जावका वे तुमी पळोवका तुमकां नाक्क वे रिमोट बंद करचें बेश्ट त्या सोडून अर्ध घंटा रेमंड मामाले प्रोग्राम पळयता बराबर कसं चुकता पळया चुकलो कट कर आतां कशी त्या कशें म्हळ्यार डिजिटलान कशें म्हळ्यार स्क्रीन रेकॉर्डर म्हूण आसा आमी सेकंडान तूं तें करेक्ट पळय कितले निमिशार चुकला पळय तो 3rd मिनिट टू 4th मिनिट कट कर घाल फेसबुकार घाल तसल जन चड जाल्यांचे त्या एक बेजार आमगेले कशें म्हळ्यार आमी उपकार जैनातला रोडना अपकार करून म्हणता पळय तशें तुमकां जत्त म्हणजे जाल्यार एनकरेज करा आनी तूं कशेंच म्हळ्यार मेगेल लाभ नाही आता हांव संध्या वंदन शिकयलें मेगेल खातीर न्ही कितले जन तांतूं लाभ जाला मेगेल खातीर बाय तुमी एनकरेज केला कसं येता म्हळ्यार आनी आसा एक 4 व्हिडिओ करूया 4 जणांक आनी हेल्प जावं म्हण आमकां मन येता तुमी डिस्करेज केल्यार दुड्ड घेवन करची न्ही आज ओपनली हांव सांगता दुड्ड घेवन करची न्ही फ्री करता आसा कितले जाणां दिसता यो धर्माक करना धर्माक करचे आनी फ्री सर्वीस करचे 4 जण उपयोग जावं म्हूण करचे आनी आमगेले चॅनल कोण चलयता आसा तांणी पळयता जाल्यार तांकांय कळटा न्ही तांकांय गोत आसा तांणी सांगताची गोपी भट माम 1 रुपया घेयन अशी आमगेलें काम करता तितले एक मोगार करता म्हूण तें एक पॅशन हांव कसलें करचें प्रत्येक दुड्ड पळोवचें जायना आमी रेमण माम वय की न्ही केलो मनशाला एक पॅशन म्हूण आसता 193 तुमकां काणी सांगली पॅशन म्हूण आसता दोनीच कशें म्हळ्यार स्टेज केलो जाणां जावका म्हळ्यार मेळना कसं म्हणता तुमी जावका म्हळ्यार मेळना तशें म्हणटा आमकां स्टेज खंय कितून सोदून आयला तांतूय मध्येंत आमी दुड्ड जावका आमकां हें जावका त्या जावका कसले एक त्याग करका न्हय
एक ब्रेक घ्या कार्यक्रम आमच्यामध्ये असा गोपाळकृष्ण भट्ट एक डिजिटलीकरणात एक इफेक्टिव्ह रीतीने पूजा आपले जे देवाळाचे काम असा केलं एक आणि कोंकणी भाषेतले एक अव्वल रत्न कडेचे एक एपिसोड असा राव आमच्या सगळ्या वेळा V4 न्यूज कोंकणी भाषेने घेत राहा एक ब्रेक काढून घेता. स्वागत मग कोकणी भाषेतले एकत्र या कार्यक्रमाचा आमच्यामध्ये असा गोपाळकृष्ण भट गोपी भट द पॉप्युलर गोपी भट खात्याने मठ हासो अनुवंशी ट्रस्टी जावन आसा तो तितले मात नाही थंय अर्चक जावन आसा अशें दर देवाक एक दिवो दवरलो जाल्यार 100% ताणें काम सांगलें आसा वता ज्योतिशा विशयान ताका वस्तू विशीं गोत आसात कित्याक म्हळ्यार ज्योतिशा विशयांत हर एक हप्त्या एक तो एपिसोड करता आनी एक यूट्यूबांत आनी फेसबुकांत घालता ताचे ज्योतिश न्ही ज्योतिशीक दुसऱ्याक आपोवन करता एक सारके एक मना पसंद जावचे कार्यक्रम करता तितले मात नाही ब्रेस्त्रायज तो प्रोग्राम करता कोंकणीची एक हायेस्ट सेवा करता एक शिक्षित एक एज्युकेटेड तरणाटो देवाच्या कामात शिकोवन देवाचे काम 3 वर्सां शिकोवन एक खंयच्या एका वृत्तेक या प्रवृत्तेक या आपणाच्या मना पसंतीच्या खंयच्या एका जिवनाक रिगलो जाल्यार गोपाळकृष्ण भट्ट तसलो एक सोबीत तरणाटो तितले मात नाही मनाच्या क्लीन असो ताका दुसऱ्यांक खंयचेय पडोवं वचना देव आनी तो मॅलीस नासलो एकलो मनीस विदावट मॅलीस म्हणटात ताका दुसऱ्या खंयचेय ना देवाच्या नांवान सकडी सारकें म्हणलो एक व्यक्ती तूं मेळटा म्हणच्याक तो एक अप्पट एक आमच्या मदले एक उदाहरण कित्याक म्हळ्यार म्हाका हे फाटल्या 2-3 वर्सां ताची बरी परिचय पयलें जाल्यार हांव जर्नलिस्ट देखून नमो ब्रिगेडा विशयांत आसतना म्हाका कळीत आसलें त्या देखून सांगा गोपी माम एक सांस्कृतीक आनीक दैवीक संगता तुमी आसात संस्कृती कशें एक मुखली जनांग आतां तुमचे तले युथ मुस्तू जाण आसात काम ना म्हणटात पूण तांकां फुर्सती ना काम नासल्या फुर्सती ना तांणी बेस्ट ऑफ द डेज कशें उपयोग करया. फर्स्ट ऑफ ऑल कसं म्हणल्यार हे म्हणून तुम्ही मस्त ओगळसील म्हाका पॉप्युलर येता म्हणून म्हाका ओगळसिल्यार हांव भयण जावचें कसं म्हळ्यार हांव जनाक हें सांगचें ओगळसिल्यार आमकां त्या टायमाक खुशी जाता बट आमगेल्यान तूं एक चॅलेंजींग येता आतां तुमी म्हाका लई तूं पॉप्युलर म्हणू म्हाका भयण जावचें स्टार्ट जाता कसं म्हळ्यार आनी हांव छान काम मस्त आनी काम चड करका जाता आनी तुला म्हाका शेवचें जायना तशें ओगळसील कुडा म्हाका भयण जावचें एकाचें दोनीचें तुमी तुमगेल्या यूथ जावन तुमी कशी हें पळय संस्कृती आनी तुमगेल्या वैदिक कशी जॉयंट करताची वर्ल्डीक जाला तांगेलें नांव सांग घरकडे वचो का दाळ तोवे ना तशी म्हगेल्या बायल सविता भट म्हणून 13 इयर्स जालें म्हाका दोग जाण चेडू मलगड चेल्ली 7th स्टँडर्ड धाकलो आशुतोष म्हणून 4th स्टँडर्ड आशुतोष आनी अदिती म्हळ्यार मिनींग आमगेल्या देवाला आवसुती देवाला देव माता म्हणून अदिती आशुतोष कशें म्हळ्यार ईश्वराला फर्स्ट नांव आशुतोष म्हणून सांगून ताका आशुतोषाय नमः अष्टोत्तर 108 नाम सांगतो फर्स्ट नेम आशुतोष ओके ते एक जालें मागीर प्रती एकान म्हाका मिनींग एक समजून घेवचें एक पिशे पुडतुलान आमी वैदिक एक पुरोहित म्हणून म्हणटा आमकां पुरोहित म्हळ्यार कसं न्ही पुरा म्हळ्यार गांव प्लेस पुरोगामी म्हणटात येस प्लेस पुरा म्हळ्यार गांव मंगळापुरा म्हणून म्हणटात प्लेस गांवाक चांग करतलो पुरोहित गांवाक पुरಕ್ಕೆ ಹಿತ ಮಾಡುವ पुरಕ್ಕೆ हितವನ್ನು ಬಯಸುವವ पुरोहित तशें म्हणटना आमी वृत्तिमान केल्यार हित कशें जाता पुरा म्हणली कुडले आमी गांव म्हणून सान नाडू राज्य देश इतले कॉन्सेप्ट हाजोटूची खाली हांव गणहोम सत्यनारायण वर्ल्डीक मुंज केल्यार आमी कोण पूजे वता तांकां माहिती हित जाता सगळे पुराक देशाक हित जायना तशें म्हणटा देशा खातीर स्वल्प कसलेंय काम कोरका कसलें एक म्हळ्यार आतां आमकां आमगेले प्रधानीन सांगलें तुमी स्वच्छ भारत केला ते अशें एक देश सेवे देशा खातीर मोरका म्हणना देशा खातीर वंतल्यार देश सेवे तशें पळय करता त्या एक म्हाका मेंटलिटी येवन तें बरें सेंटन्स
मोरका म्हणून ना वन वंचलारी पुरा म्हण सांग तशी तसल पुराय कोरका म्हण सांगून ह्या वैदिक वृत्ती वटूची वृत्ती कशी म्हणारी उदरनिमित्त म्हणून म्हणतात आमगेले पोट्टा कर्माक संस्कार चलो का संसार चलो काय वृत्ती दोन्हीच्या तुमगेले भितर एक पॅशन म्हणून असतं प्रत्येक मनशाला भितर एक पॅशन असतं अश्य सुका त्या मोरू सोडूनच तुमगेले भितर एक कवी असं म्हणजे री तुम्ही भटमा म्हणली कुडले हांव घणो मान करता म्हगेले भितर एक कवी आसा हांव ताका डिश मारूनच तूं तुगेले एक नाटक अभिनय आसा तुगेले एक हें आसा गुण आसा हांव भटमा हांव तें नाटक पुरो करूं ना सिरियस तशी जावचें ना इता म्हळ्यार आमगेले भगवद्गीतेंतू सांगला कसं म्हळ्यार एक आमी नमगून येयल्याची कसं म्हळ्यार आमी कोणेय जन्मांत येतना श्लोक सांगा जन्मना जायते शूद्रः संस्कारात द्विज उच्यते म्हणस म्हळ्यार जत्तन कोणी ब्राह्मण जावन येनाची जन्मान ब्राह्मण कोणी ना जन्मान तू ब्राह्मण कोणी येनाची जन्मना जायते शूद्रः तुम्ही जन्मार येतना शूद्र म्हळ्यार कसं नाही जाती नाही ते वर्ण नाही संस्कार ना तुमका छान कसं नाही वाईट कसं नाही ह्या त्या पर कसले गोत ना संस्कार म्हळ्यार त्या शिक्षण दित तरी तुम्ही एक द्विज म्हळ्यार ब्राह्मण जावचे मागीर जन्म येतना आमी पुरो एकल्याक आम्ही ब्राह्मण म्हणून हेडवेट आसनच म्हगेले एक विनंती बेजार करून हेडवेट आसन दोन्हीच्या आमगेल्या भगवद्गीतेंत सांगला कसं म्हळ्यार प्रत्येक वर्ण आमगेला ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र या पर कश म्हळ्यार गुणकर्म विभागशः म्हणून तो खंयची कर्म करता ताका ते वर्ण कृष्णान तू शूद्र तू क्षत्रिय तू युद्ध करतोय तू क्षत्रिय तू कोणय असो तू गेल जाती खंयची असो तू गेल सरनेम भट्ट अस म्हणले की मेगेल भट्ट तो युद्ध करता तू क्षत्रिय तू कोयरकारचे काम करता तू शूद्र जलते तुगेल सरनेम तर लायक नाही तू गुणकर्म विभागशः म्हळ्यार तू खंयची काम करता ताका त्या वर्ण सोडला रे आता जनार विंगडार तू गण घेतला हांव वयची जाती तो तुगू जाती तशी जाती म्हळ्यार विषय फूड तुला ना जातीने वर्ण जाती म्हळ्यार कसं म्हळ्यार ते जाती म्हळ्यार विषय प्रत्येकांत फर्स्ट कॅटेगरी आता एक तुम्ही स्टँडर्ड आता एक तुम्ही धान्य घेवचे गेले धान्य ಹೆಸರು ಬೇಳೆ फर्स्ट क्वालिटी कोडी ಮೊದಲನೇ ಜಾತಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಜಾತಿ ಉತ್ತಮ ಜಾತಿಯ ಗಿಡ ಕೀಳು ಜಾತಿಯ ಗಿಡ ಉತ್ತಮ ಜಾತಿಯ ಮರ उत्तम जातीय हो जाती म्हणाल पुरे असते जाती कशी क्वालिटी वाईज विंगड काही नाही क्वांटिटी वाईज नाही तशी प्रत्येकला कशी म्हणाली ತಂಗೆಲ್ कर्म ಅಂತೂ ತಂಗೆಲ್ सात्विकते ಅಂತೂ ತಂಕೆ एक मॉल येवची सोडलारी आणि हाव जन्मा तुलनाच मेगेल हानु ओड बटमाम हाव ओड बटमाम हाव या देशाक तर पर कसं करचे त्या विंगड जाती असतात त्यांनी करताचे तशी अशा नज्ज हाव म्हणजे तुमगेल भितर एक विंगड एक मनुष्य असता ते प्रत्येकलान भायर हाडली मोंजलारी आणि आत्ता कशी म्हळ्यारी तुमगो तसं फुडें एक हांव शिकून येतना मेगेले शिकून एक 15-16 इयर्स जालें ताजे बशी फुडें परिस्थिती विंगड आशिल्ले तेन्ना एक बटमामान हॉटेलाचो म्हणजे अपराधू हे बटमाम हॉटेल गेल्ले रे बटमामान वच्चाना खंयचे हॉटेला शुद्धाचार एक हॉटेला घेतली म्हणजे यो बटमाम हॉटेलान तूं म्हाका फूड तुलान कशें म्हळ्यार सिनेमा पळोवचे पिशे कॉलेज तुलान हांव एक बटमाम म्हणले कुडले हांव थिएटरा वच्चाना मेगेल त्या पळयना म्हळ्यार वायट फिल्म न्ही गँग फिल्मच थिएटरा गेल्लो एक बटमाम तुमी बिग सिनेमान तशिलेची अक्षय कुमाराल फिल्म कशें जाल्लें मला हांव फ्रँक हांव काही निप्पोन वच्चे त्या पळयना सीधा वच्चे आज तुम्ही पळोवच्या पुराची स्वामीजी ते थिएटरा येवन बसले तशें म्हणटाना काल परिवर्तन जाता फिल्म लॉन्चिंगाक स्वामी येता ते काल परिवर्तन तुम्ही काश्मीर फायल्स पळयले तशी काल बदलावण जाता हांव म्हणजे एक कसं म्हळ्यार जनाल मानसिकते बदलावण जावका तुम्ही कसं आसका प्रामाणीक जावन आसका तुमगेल भितर एक भायर एक दवरूनच तुमगेल भितर एक कसं असल्यार त्या भायर घालका आणि तुम्ही कसले वृत्ती करो त्या वृत्ती ओटू समाज समुदाय देश भाषे कसले असो ताचे खातीर तुम्ही काम केल्यार मात्र तुमगेल नंतर तुमगेल नांव व्हरता नांव म्हणजे तुम्ही तुमगेल अन्नाल नांव कसं न्ही हो तुमगेल पुत्ताल नांव कसं न्ही तितले सोडलारी तुम्ही नंतर जाल्यार तुमगेल नंतर जाल्यार एक नांव एकल्यान बेजार करून तो मनीस आशिल्लो जाल्यार आज अशी करता आशिल्लो
त्या ताण येशील जाल्यार ह्या सुलभेर जत्तशिल्ले म्हणून एक तोंडार येवची तशी तुम्ही करनी वे तुम्ही वंचून कसले प्रयोजन ना म्हणून जत्ताची वत्ताची पुनरपि जननम पुनरपि मरणम तशी जावच्या नज्ज म्हणून मिगेले एक आशा आणि तसले का तुम्ही नकेत्रा म्हणला हांव नकेत्रा खंडितय योग्य न्ही ते तुम्ही गुर्तिसिल्ले जाल्यार हांव तवळ संगील मणकेची जिवनांत कांय पुणी कसले पुणी एक चांग कोर नोचू का मिगेले मी ते एक 4 जण हेल्प जाऊ का म्हळ्यार म्हाका एक मन आसा दोन्हीचे भारी बेजार आसा जनावेरी जन कश्मळरी फुडें एक पद्य आशिल्लें आमगेले राजेश खन्नाल की म्हणून कुछ तो लोग कहेंगे लोगों का काम है कहना छोड़ो इन की बातों में कहीं बीत न जाए रहना ये 35 वर्ष पुढे सांगितलं आजी काही तशी असते आजी काही एक थिअरी घेऊन वच्चा कुछ तो लोग कहेंगे लोगों का काम है कहना आम्ही लोकांना सांगलेलं पुरा करून गेला रे आम्ही पिशी जातो आम्ही कसले करू जायना दोन्हीचे तुमका आमका पर हॉड चॅलेंज इथं म्हळ्यार कॅमेरा येद्राक स्टेज येद्राक म्हाका एक मनशान फूड एक पट सांगिल्लें तुमगेले फोटो आयले कुडले तुमकां भारी खूश जाता जाल्यार तुमकां गुर्तू ना आशिल्ले कितले की जन शत्रू निर्माण जाताची म्हणून तुमकां त्या मनशाला गुर्तू ना बट ಹೊಟ್ಟೆ ಕಿಚ್ಚು म्हणतात ऑटो कॉम्पिटिटर्स ಹೊಟ್ಟೆ ಕಿಚ್ಚು म्हणतात ಹೊಟ್ಟೆ ಕಿಚ್ಚಾಗ ಮದ್ದು ಇಲ್ಲ म्हणता बळा तसल तुम्ही वेदिकेन तू कॅमेरा येद्र आयली कुडले तुमकां ಗೊತ್ತು ना अशी तुमकां शत्रू चढताची त्या एक भारी बेजार तुमकां ಗೊತ್ತು अस तस देखून एंड करते टाइम आयला यस यस गोपाळ कृष्ण भट तुम्ही हांगा 1 घंटो येवन या वेदा विषयांत उपनिषद विषयांत आणि तुमच्या डिजिटलीकरण विषयांत आणि इतर विषयांत मस्त विषय लोकांक मायेत दिली कोंकणी भाशेंतले नेकेत्र योग्य नेकेत्र जाल्ल्या तुमकां मुखल्या तुमच्या जिवनांत आयुरारोग्य भाग्य पुरो येवो आनीक देवाचें काम करतना सगळ्यांक एक बरें करचें एक मन मॅलिसलेस तुमी तुमचे कडेन आसा तें आनीक फलप्रद जावो म्हणून सांगून तुम्ही हांगासर येवन हे कोंकणी भाशेंतले नेकेत्राचे कार्यक्रम यशस्वी करून दिल्याक तुमकां देव बरें करो ताजे बशे फुडें एक कार्यक्रम एंड करचे बशे फुडें 193 एपिसोड जाला तुमी तावळ तुरान म्हणलें म्हाका म्हणलें मन चांग मन म्हणून हांव तुमकां सांगता रेमंड डिकोना तकोडे मम तुमी पळयता आसा V4 न्यूजांत तुमगेले एक रिक्वेस्ट करता 193 जनाक ताजे बस चड एक एपिसोडान 2-3 जन बेसल्यारी ಬಹುಶಃ 300-400 जावन आसा पुरो तितली गेस्टांक नकेत्रा म्हूण आपोवन तांकां एक वेदिके दिवन हंग बेसून उल्लोन तेव्हा खंयचे फलापेक्षा नाशी आम्ही कृष्ण परमात्मान सांगील म्हणके कर्मण्येवाधिकार असते महाफलेची उदासना कसले फल ना कर्म करता वच्चे म्हणून सांगून तितली नकेत्रांक इंट्रोड्यूस करून तांणी जाल्यार मन उडगास दवरून घेवन एक प्रीती तांणी आमगेले वेर दवरला ते 193 एपिसोडाचे कोण गेस्ट आयला की तांणी तुमगेले वेर प्रीती दवरला प्रीती बशी वैरी खंयचे उडगीर ना आनी कोंकणी भाशेंतली नकेत्रा ह्या कार्यक्रमाक म्हाका अवकाश दिलेल्याक तुमकां तशी V4 चॅनल सगळे टिमाक अनंत अनंत धन्यवाद दिता धन्यवाद कोंकणी भाशेंतले ह्या कार्यक्रमाचो आमच्या मदीं आसा गोपाळ कृष्ण भट एक अव्वल मनशांचो पिसो एक सुबीत करून हे आयचे एपिसोड ताणें सरला ताका देव बरें म्हणटाला तुमी 1 घंटो पर सुमार 4-5 हजार लोक बसून हे एपिसोड पळयता तुमकां सुमेस्तांक देव बरें म्हणटा मुखल्या एपिसोडान परत मेळटा हांव रेमंड डिकोना तकोडे नमस्कार.